9 तारखेर हय 15 दीस कसो आशिल्लो अनुभव ह्या वर्साक किती त्रास बी जाले तुमची एज कितली वर्ष गेली 60 पण त्रास जावना काय किती सांगपा पळयता पावसांमध्ये पाऊस बी पडलो मुळे तुका देवाची तुझे खंय बारीक त्रास जाता ते लागना न्हू देवाची स्मरण करता की तुका सगळे त्रास वत हे ते कांय लागना लोक जाणटे 80 वर्साचे 90 वर्साचे लोक येता आनी आमी ते त्रास म्हणून बी फायदो ना न्हू काणकोणची सगळ्यात पयसली वारी म्हणटा चड पयसली कारण आमकां 100 किलोमिटर जे आसा काणकोण टू मोले हे आमकां 100 किलोमिटर चड पडटा हय सगळी काणकोणची वारीच्या त्रास आनी हेचे आमी विचार करून फायदो ना न्हू आमकां जाय लास्ट देव लास्ट पयशे जिवन हे सगळे लास्ट पयशे लास्ट देव न्हू मातशें कितें टॉयलेटीचे मातशें लिपपाक उठपाक मातशें हे जाता त्रास जाता लोकांक मागीर फावर मागून घरा बी रावचें पडटा हे करचें पडटा अशें आनी बाकीचे जेवणा खाण्या कडेन सोयी जाता तुम्ही सगळे मेळून करता जेवण बी हातबोट लायता हे करता दितात बी जेवण दितात वारी भितर वेगवेगळे तरेचे अनुभव आमकां घेवपाक मेळ्ळे ह्या भितर श्रीमंत गरीब अशें कांयच भेदभाव उरना तर सगळे जाण समानतेचे सगळे जाणांक एक सारकी हे मेळटा एक तरेची उर्जाय मेळटा आनी चलत जेन्ना येता काणकोणच्यान आमी सगळ्यांच्या पयसली वारी आमगे काणकोणची सावथ गोवाची आनी त्या वारींतल्यान आमगेले सुमार आमगे 450 किलोमिटर चलत ह्यो वारी आमच्यो काणकोणच्यान दक्षिण गोंयच्या काणकोणच्या लास्ट तालुक्यांतल्यान आमगेल्या पंढरपूर पर्यंत पावल्यो